आम्ही म्हणजे फुडें कितें करपाचें आमची सिग्नल पाडपाची। नमस्कार। सगळे पत्रकार भावांक आमी जे आयज कोडार गांव आसा आमचो आनी कोडार गांवचो आमचो एक बारीकसो विलेज आसा ही कसमशे अशें म्हण आसा आनी कोडार गांव जो आसा तो आयज खंय ना खंय तरी गोंयभर फामाद जाता आनी हेजें कारण जें आसा तें आयआयटीचो प्रोजेक्ट जो जाता तो खंय ना खंय तरी आमकां विश्वासान घेनासतना हो प्रोजेक्ट चालू केल्लो आसा असो आमची एक मागणी आसा आनी आमचो एक म्हणजे आमी अशें म्हणटात की आयज 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा तितून आमी टेनंट म्हणून लागलेले आसा आनी टेनंट म्हणून लागलेले उपरांत आमी ही जमीन जी आसा ही परचेज केल्ली आसा आनी तेका लागून सरकारान जे वेळार हो येदो मोठो प्रोजेक्ट हांगा येता तेन्ना आमकां गांवच्या लोकांक हांगासर खंय ना खंय तरी कॉन्फिडन्सान घेवन तेच्या नंतर हो प्रोजेक्ट चालू करपाक जाय आशिल्लो किंवा तेजो बाकीचो जो प्रोसेस आसा तो चालू करपाक जाय आशिल्लो। आयज तुमच्या मुखार प्रेस घेवपाचें कारण जें आसा ती काल सीएमान जो स्टेटमेंट केलो की आमकां खंय ना खंय तरी कोण तरी फुसलायता म्हणून सीएमाचो स्टेटमेंटाक आमी कांयच आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना पूण जशे पद्दतीन रिपोर्ट सीएमाक गेल्लो आसा म्हणजे कोमलदादीन जो ताका रिपोर्ट दिला आसतलो की हांगा कांयच ना अशें म्हणून पूण हांगा जे तुमकां जर तुमी हांगा पळयत जाल्यार हांगा बागायतार आसा आनी आमकां फूस लावपाचें सारकें हांगा कांयच कारण ना कारण एक 5 लाख जमीन जी आसा ते जमनीक आमचें उत्पन्न आसा आनी हे उत्पन्न जें आसा हे उत्पन्न आमी हांगा आमचे जे लोक जे आसा हे लोक आमचे हांगासर हे उत्पन्नाचेरूच हांगा डिपेंड आसा हे उत्पन्नाचेरूच ते हांगा तांची जी येरादारी आसा ती येरादारी ते चलयता आपलें पोट चलयता तुमकां आनी सीएमाक हांव एक गोश्ट सांगूंक सोदता की जो एप्रील म्हयनो जेन्ना सुरू जाता तेन्ना आमचे हे जे शेतकरी भाव आसा हे भाव हांगासर मिरसांगो घालतात मिरसांगाची बियो घालतात ते किल्लोन काडटा हे सीएमाकूय खबर आसतलें कारण आमोण्या जावं ते बाकीचे सुर्ला जे गांव आसा थंयूय तेजें हे अशें चलता आसतलें आनी ताका खबर आसतलें हे किल्लोन काडल्या उपरांत 2 म्हयने ते हांगासरले लोक जे आसा ते शिंपतात ज्यो तुमकां बांय हांगा दिसता आसतल्यो बांय झरीचें उदक आणीर घेवन आमच्यो ज्यो बायलो आसा त्यो उदक शिंपोवन तेच्या नंतर तें जें उत्पन्न जें जाता तें जे रोंपे जातात ते रोंपे खोणोवन ते तेच्या नंतर पावसान ते रोयतात आनी रोवन तेच्या नंतर जी चवथ येता ते चवथीक तेंचें जें म्हणजे चवथ मनोवपाचें जें तेंचें हें आसता साधन जें म्हणटा आमी तेका तें साधन म्हणजे तेंच्या भुरग्यांक कपडे हाडप जावं बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसतात गणपती पुजप गणपती हाडप हे बाकीचे ज्यो गोश्टी आसा तेजेर ते आमच्या जे हांगाचे भाव आसा हे भाव तेजे ते हे करून ते चवथ मनयतात बाकीचे ज्यो गोश्टी आसात ते रोजां असतात रोजां रोयतात बाकीचे चिबडां रोयतात मिरसांगो रोयतात अशे पद्दतीन जे ते आसा ते बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी ते करतात आनी सीएम जर म्हणटा की हांगा आमचें कांयच उत्पन्न ना किंवा तेका जर रिपोर्ट असो वयता की हांगासर उत्पन्न कांयच ना म्हणटा तो जर हांगासर कांयच उत्पन्न ना जाल्यार सीएमान हांगा येवन पळयचें की हांगा खरेंच उत्पन्न आसा काय ना आनी सीएमाक आमी आनी एक गोश्ट सांगपाक सोदता ती म्हणजे हांगा जे आमचे लोक आसात हे सगळे एसटी बांधव आसात म्हणजे 99% हांगा जर तुमी पळयत जाल्यार एसटी लोक हांगासर आसात आमकां सीएमाक प्रश्न आसा की प्रत्येक जाग्यार जे वेळार तुमी आयआयटी हाडपाक सोदतात जी आयआयटी कोणा लोकांक नाका हांगासर पूण तरी तुमी ती हाडपाक सोदतात पूण प्रत्येक जाग्यार ती कित्याक लागून तेका ते धांवडयतात किंवा प्रत्येक जाग्यार तुमकां असोच जागो मेळटा की ज्या जाग्यार तुमकां एसटी समाजूच दिसता जे वेळार मेळावली गेले तेन्ना एसटी समाजाच्या लोकांचेर तुमी खंय ना खंय तरी जमीन घेवपाचो प्रयत्न करता सांग्यार गेले सांग्यारूय आमचे एसटी भाऊच आशिल्ले काणकोण गेले थंय एसटी भाऊच आशिल्ले तेच्या नंतर जे वेळार आमी संजीवनी कारखान्यान गेले थंय आमचे एसटी भाऊच आशिल्ले म्हणजे तुमकां फक्त एसटी लोकूच तुमकां दिसता जे बारीक लोक आसा जे म्हणजे जे झगडोवपाक शकना अशा लोकांक तुमी विकनेस पळोवन तुमी तेंचेर हात घालता काय कितें बरे बरे मोठे मोठे लोक आसात आतां शिरोड्यान जर तुमी पळयत जाल्यार मोठे दोंगर आसात जे बिझनेसमॅन आसात माजी मंत्री आसात मंत्री आसात त्यांच्या दोंगराचेर तुमी कित्याक हात घालपाक सोदिना हो आमचो प्रश्न आसा म्हणजे तुमी फक्त बारीक लोकांक हांगासर त्रास करपाक सोदतात काय कितें हो आमचो प्रश्न आसा सीएमाक आमची रिक्वेस्ट आसा म्हाका कितलेंच सांगन दिसता की सीएमान जो कमेंट केला की कित्याक आयआयटी नाका हेजेर हांव म्हाका उलोवपाचें की आयआयटी ह्या खातीर नाका कित्याक हांगा जे लोक जे कोण एसटी बांधव आसा किंवा जे कोण एसटी सोडून बाकीचे लोक जे आसा ते सगळे फक्त ह्या उत्पन्नाचेर डिपेंड आसा सिजनल उत्पन्न करतात चिबडां तवशीं कितें काडटात ते बाजाराक व्हरोन विकतात आनी तेजे लागून ते पोट चलयतात आनी इवन आमी सुद्दां आतां इतले 150 वर्सां जर झाडां सुद्दां तुमी जर व्हडलीं आमी पळयती वयर वचोन पळयत जाल्यार 150 वर्सां पयलींची वडाची झाडां पिपळाची झाडां अशीं तुमकां मेळटलीं हांगा जी तेजे तुमकां लायफ पळयल्यारूच कळटलें की इतले वर्सां आमी हें सांबाळून दवरलेलें आसा तो कितें म्हणटा की 15 लाख स्क्वेअर मिटरान आमी आयआयटी हाडटले
पूण जर सगळी 19 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन आसा तितूंतले टेनेंट म्हणून आमी जे 36 किंवा 40 लोक जे लागलेले आसा 114चेर तिंचे कडेन सादारण एक 4,72,000 सुमार जमीन आसा तेंचे कडेन आनी प्लस जर तुमी फॉरेस्ट एरिया म्हणून रिजर्व फॉरेस्ट म्हणून जर 5 लाख काडली जाल्यार उरली कितली 10 लाख प्लस एडिशनल लोकांनी भायल्यानूय जी नांवां टेनेंट ना अशे लोकूय बी हितून 40 लोक आसात जे उत्पन्न करतात आनी आपले पोट करतात. हांगा सोर्स ऑफ इन्कम म्हणल्यार फक्त आसा तो म्हणल्यार उत्पन्नाचो ते बागायती. जर तुम्ही गोवा बागायतदारान वचून पळयत किंवा एग्रीकल्चरान वचून पळयत जाल्यार हांगा 95% कृषी कार्ड होल्डर आसा हे सगळे लोक. तुम्ही प्रत्येक घरान पळोवचे पडटले की एका नांव 14,000चेर एक नांव आसतलें पूण तेजे 4 भाव ते 4 जे भुरगे आसा तेंची